बायगिणी कोयर प्रकल्पाक थळावो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी विरोध केला। ज्या सुवातीचेर हो प्रकल्प येता थंय 7 ते 8 हजार लोकांची लोकवस्ती आसा, ते खातीर हो प्रकल्प तांच्या भलायकेचेर परिणाम करतलो अशें ताणें म्हटलां। हो प्रकल्प ज्या सुवातीचेर येता त्या सुवातीच्या कोयर वेवस्थापन मंत्र्यान येवन थंय पळोवणी करची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या। जाल्यार संबंधीत कोयर प्रकल्पाचे लोकवस्ती नाशिल्ल्या वाठारांत ही प्रकल्प व्हरची अशी मागणी ताणें केला। फळदेसाय हांणी अर्थसंकल्पीय अनुदानीत मागणे विशींच्या चर्चा सत्रांत उलयतना हो विशय सभाघराच्या नजरेक हाडून दिला। कितें आसता पळय थंय हांव स्वताक वचून पळयल्लो आसा, त्या लोकां बरोबर बसलेलो आसा। तुमकां खबर आसतली जवळ जवळ हांवें हो इशू कालूसाक सुद्दां एडवोकेट कालूस आमचो म्हाजो कलीग तेजे कडेन सुद्दां इशू हांवें सोंपयला, तेकाय हांवें उलोवंक लायलो। कारण टॅक्निकली कशें आसता हे तांकां थोडी नॉलेज आहा, तो सुप्रीम कोर्टान बी हेका सगळें वचपी, पूण हांवें त्या बद्दल आयज खुबशे विचार केला आनी तेंच्या आमच्या मिनिस्टरा कडेन हाडून दाखयला। मिनिस्टरान म्हाका प्रॉमीस केला आपूण येवन पळयता। कारण आयज तुमी पळयला जवळ जवळ थंय 2000 फ्लॅट आहा, 6 ते 7 हजार लोक थंय रावता, लोकवस्तीचें उलयता हांव। त्या बरोबर मागीर थंय मठ म्हण, आमचे ओल्ड गोवा चर्च म्हण, जेन्ना मागीर स्कुलां म्हण, हॉस्पिटलां म्हण, सगळें आसा थंय। हें सगळें नश्ट जातलें, करमळेचें तळें सगळें पिड्यार जातलें। म्हणून आमकां खंयच्याय परिस्थितीन तो प्लांट थंयसरलो काडून ज्या जाग्यार लोकवस्ती ना, ज्या जाग्यार घरां ना, त्या जाग्यार तेंच्यांनी तो शिफ्ट करपाचो। त्याच बरोबर हांवें आतां तांकां रिक्वेस्ट केला, पण चालू आसा आमचें उलोवप आनी हांव खंयच्याय परिस्थितीन तो येवपाक दिवचो ना अशें म्हाका तरी दिसता की हांव तो येवपाक दिवचो ना। कशें आहा, आतां हांव निवडून येयला जाल्यार 4 म्हयने, त्यान पयलीं आमदारान कितें केलां त्या पयलींच्या आमदारांनी आनी त्या पंचायतीन कितें केलां हें म्हाका पडलेलें ना। हे सगळे तेंचे साठे सगळे कडेन जावन नंतरच तो नाजाल्यार कोण आमदार आसतना त्या गांवांत प्लांट येवपाक शकता, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट ते ज्या हेरिटेज एरियेन येवपाक शकता। हे सगळे तेंचे पंचायत आनी जे आमदार आहा तेंचे साठे जाल्या उपरांतूच तो येयला, पण हांव तो येवपाक दिवचो ना। पयलींचो आमदार न्हिदलोलो, हांव जागो आसा, हांव न्हिदलोलो ना, म्हणून सांगता येवपाक दिवचो ना।